आयज तुमी असेंब्लीन येयले कितें विशय आसलो? आज सकाळी तुम्ही पळयला आसतले आमची फोर्टनायट मिटींग आली. फोर्टनायट मिटींगेक आयज तुम्ही लोकांनी म्हणजे जे आमचो लोक आसलो तेंच्या जे स्ट्रायकाक बसलेले त्या विशयाचे डिस्कशन जाले आणि तुम्ही पळयला आसतले कित्याक शंकर नायक म्हणजे असो म्हणजे अटॅक करपाचो प्रयत्न जालो त्या विशयाचेर आमी मागीर तेकाच अटॅक जालो का तुमकां आनी बाकीचे कोणाक ना पंचायत सर अटॅक म्हणलं ते कितें आहा पळय तेच तुका सांगता कितें आमचे आयज फोर्टनायट आमी सगळे वांगडा आसले म्हणून आमी जे कितें सांगपाक जाय ते आमी लोकांकूय सांगले पंच मेंबराकूय सांगले आनी आमी बायटूय दिली कितें जो युनिटी मॉलाच्या विशयाचेर आमी सांगले की तो विशय आहा तो फाल्यां सब जुडिशल आहा कोर्टान आसा तेजेर आमी चड डिस्कशन करपाक शकना म्हणून आमी सांगलेलें तिंका. ओके पूण एक सांग लोकांक नाका जाल्यार तुमकां जावो कितें? पळय आमी आदींच सांगलेलें आहा की पळय आमी स्टार्टिंगूच घेतलेलें की आमी लोकां वांगडा आसा म्हणून पयलीं सांगलें जालें. आतां ग्रामसभेकूय सांगलेलें कोणाक जाय जाल्यार तिंका हात वर काडपाचें नाका जाल्यार तिंका हात ना करपाचें पयलीं सांगलेलें आहा आनी आमी तशेंच तेजेरूच आसा. आनी आमचे जेन्ना कंस्ट्रक्शन लायसन दिलें तेन्ना म्हणजे मागीर फूड प्रोसिजर जालो मागीर BDOन गेले BDOसून डायरेक्टर पंचायतीन गेले आनी आतां तो कोर्टाक आहा त्या विशयाचेर हांव तुमकां डिस्कशन करता फाल्यां आतां मॅटर आहा तेजेर फुडें कितें आमी फोर्टनायट मिटींग लागून सांगलेलें आहा कितें कितले दीस जालो विशय चालूच आसा. सो आतां तुमी कित्याक आयज असेंब्लीन डिबेट जाली त्या विशयाचेर सीएमान म्हाका तांकां फाल्यां आपयला. सो आतां तुमी आतां येयल्ले तुमी सीएमाक मेळ्ळा तुमी सीएमाचो अपॉइंटमेंट घेतलो आनी सीएमा कडेन जो आयचो विशय जालो तेजेर डिस्कशन केले आनी युनिटी बाबतींत तेजेर डिस्कशन केले आमचे उलोवप डिस्कशन जाले म्हणजे असो असो विशय हो चड हें जाता म्हणजे जिल्ल्याचे मेंबर गौरी कामत तशेंच आमचो आमदारूय आसलो सगळे म्हणजे पंच मेंबर जाले डेप्युटी आमची आमी सगळे पंच मेंबरांनी ते विशय आसा आमी डिस्कशन केले त्या विशयाचेर. सो आतां कितें जालें कितें सांगलां तुमी कितें सांगलां डिस्कशन म्हणटा जो आयचो जो इन्सिडेंट जाला त्या विशयाचेर डिस्कशन जालें कित्याक लागून तूं म्हणटा की आयज 15 दीस स्ट्रायक चलता हें तुकाय खबर आसा कशें आहा कितें जालें तूं आतां सांगपाची गरज ना खूब दीस जालो विशय ना आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक हो विशय सांगपाक जाय आसलो आमच्या सीएमाक आमी अपॉइंटमेंट घेतलो आनी आमी ताका सारकें डिस्क्लोज केलें त्या विशयाचेर. पूण आतां म्हाका सांग अटॅक जालो तर तेका एकट्याचेरूच जालो का बाकीच्या पंच मेंबराचेर? म्हणजे अटॅक म्हणून ताका वयता आसतना ताका अटॅक कसो जावन ताका म्हणजे हॅरेसमेंट करपाक लागलो वयता आसतना तेकाच कित्याक जालो काय म्हणटा तेकाच कित्याक जालो तेकाच कित्याक तेज्याच फाटल्या लोक कित्याक शंकर मात्र तू सांग पळय कितें जालें कित्याक जालें सांगप म्हणल्यार कित्याक आनी व्हिडिओ काडलेलो की युनिटी मॉल म्हाका जाय म्हणून आमचे खंयचे मेंबराक केन्ना तुमी सांगू ना की तांकां जाय म्हणून ओके. सो हांवें बातलो बायक म्हाका दिसलें पळय म्हाका बायक दिवं म्हणून कित्याक म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतलीं जाणां कोण आमकां डेव्हलप म्हाका जर दिसलें की डेव्हलप येतलें एक मॉल येतलें म्हाका दिसलें पण ते बाबतींत कितें रिसर्च करून नासलें. रिसर्च करनासतना तूं उलयता रिसर्च करूना म्हटल्यार खूब ताका प्रोसेस आसा न्हू. नो पूण तुका खबर आहा युनिटी मॉल हे मॉल युनिटी मॉल म्हणटा पळय तेन्ना हें कितें तूं उलयल्लो तें कितें तें युनिटी मॉलात उलयल्लें पण ताका खुबशें आसता रिसर्च म्हणल्यार कितें ताका डी पासून म्हणल्यार आसता कितें आसता न्हू डी वचपाचें आसता. तू रॉंग उलयलो म्हणटा तू हांव त्या रॉंग उलोवंक ना आतां युनिटी मॉल म्हणटा म्हणून तुका खबर आसा हिंगा कितें कितें येता तें कितें आतां फुडें पळयतलें आमी ना बसतले तुमकां खबर आहा काय म्हणटा हेजें किंवा लोक इतले येता विचारता प्रोजेक्ट कितें येता पळय ते म्हणजे पण युनिटी मॉलात म्हणटा न्हू आतां येयल्या उपरांत कळटलें न्हू बरं, तू कितें अजूनही फॉर्म आहा की ते युनिटी मॉल जाल्लो जाय म्हणून तुका आतां कितें आतां तुमी आतां लोक म्हणटा नाका म्हणून फुडें पळयतलें कितें आहा तें. ना तुवें म्हटलें तुजो व्हिडिओ सारको काडला म्हणून आतां तुका जाय मॉल येयल्लो जाय तुका आमी जे फोर्टनायट मिटींगेक डिसिजन घेतलेलें आसा तशें ग्रामसभेकूय डिसिजन घेतलेलें आमी घेतलेलें आसा हो फाल्यां सब जुडिशल हेजें फाल्यां डिस्कशन जातलें आनी तुमकां कळटलें कितें आहा त्या प्रमाणे फुडें मागीर आमी सांगलां की रोखडेच आमी मिटींग घेवन आमी कंटिन्यू करतलो फुडें प्रोसेस. आतां अटॅक जालो पळय तो तुजेर कित्याक जालो बाकीचे पंच मेंबर आशिल्ले तुजेरूच कित्याक कितें जालो म्हळ्यार व्हिडिओ केल्लो म्हणून म्हाजें जालें भितर तुजे व्हिडिओ काडला म्हण तुका अटॅक म्हणून कितें अटॅक म्हणून पासून न्हू म्हाका दिसता पर्सनल तेमी केला ते कितें केला ते आतां समजा बाब एक सांग म्हाका जेन्ना गव्हर्मेंट उलयता युनिटी मॉल पर्सनल तुका खबर आहा कोणें पब्लीक आसतलें पब्लिकान केला न्हू आनी कोण करतले कोणा इंडियन लॉ घेवंक ना पब्लिकाचे पर्सनल कितें आहा म्हणटा तुमचे कडेन आसतलें आसा न्हू तें कोणा खबर आसा कितें केला ते जो विशय पर्सनल म्हणटा एकटो मनीस जालो न्हू तो कोण तरी कोण आतां वळखना पासून म्हाका दिसता पर्सनल जाला म्हणून इतले उतरात तितले इश्यू केला म्हणल्यार पर्सनल दिसता म्हाका दिसता पर्सनल म्हणून लोक येल्ले पाटी केन्ना जेन्ना आमी डेव्हलपमेंटचे उलयता आमच्या इंदिरा नगरान कितें ज्यांचे चिंबला आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं सांता मेर्शे सांता कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं जेन्ना आमी कितें उलयता जेन्ना तांकां नाका आसता डेव्हलपमेंट केसा नाका ते थोडेशे लोक आसा सगळ्यांना इंडिया सांगूंक शकना टार्गेट करता म्हणटा तूं खबर ना पूण आतां वेगळो आसतलो पूण लोकांच्या लोकांच्या मनात जी भिरांत आसा पळय ती तुमी पंचायत कित्याक सांगना दर जेन्ना जे लोक भिता बाबा हेतून आनी कितें जातलें बा म्हणून
म्हणजे आम्ही काय सांगतले ते आमचा सरपंच आमचे आसा तुम्ही पंच मेंबर तुमची पंचायत आसा न्हू सो तुम्ही कितें लोकांक सांगूंक जाय न्हू कितें म्हणून बाबा हितून विशयान या युनिटी मॉल म्हणजे कितें येतलें कितें येवचें ना वो कितें आहा बिकॉज तेंच्या मोतीन भिरांत आसा न्हू ती ताका लागून ते येयला न्हू तांकां नॉलेज आसा न्हू तेमी सगळें सांगला तुका न्हू नॉलेज ना नॉलेज म्हणून सांगला न्हू सरपंच तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतलेलो युनिटी मॉल बीन हाडच्या पयलीं कारण अशें म्हणटा की पंचायतीचे सरपंच बी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतिल्ले म्हणून खंय हो विशय 1.5 वर्स जालो विशय घासता चिपला पंचायतीक जेन्ना आमी ग्रामसभेक जे लोकांनी रेजल्यूशन आमकां खबर म्हणजे वचून आलो की कांय डॉक्युमेंटेशन कांय येवंकूच नासलें आमकां पंचायतीक तेन्ना आमकां एसेंब्लीसून कळलें की चिमला गांवांत हो युनिटी मॉल येता म्हणून त्या निमित्तान गांवच्या लोकांनी आमच्या ग्रामसभेक रेजल्यूशन घेवचें पडलें कितें सांगलें की आमकां नाका हो युनिटी मॉल म्हणून हो विशय आमकां सांगलेले आनी 3दां आमी रेजल्यूशनां घेतलेली ग्रामसभेक आमी सांगलेलें की त्या प्रमाणे आमी खंय डिपार्टमेंटाक धाडपाक तिवूय धाडलेली आसा मागीर तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन आमकां धाडलें त्या निमित्तान आमी परतून मागीर आमी बॉडी मिटिंगेक तशें सांगून आमी ती फायल आमी रिजेक्ट केली आनी तो विशय मागीर बिडिओन पावलो बिडिओन डायरेक्ट पंचायतीन पावलो आतां हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसा आनी हेजेर तुमकां आतां सांगपाचें कितें तुका पंचायतीचो स्टँड मॉलाक फेवरान आसा का अगेन्स्ट आसा आता पळय हांवें तुका सांगलें मरे परतून तें आमी वांगडाच आहा सगळे मरे आतां पळय आतां कसो फाल्यां डिसिजन जातलें तें कळटलें तेन्ना प्रमाणे आमी फुडें कोर्टाची डिसिजन येतली पंचायतीची कितें येतली पूण कशें आसा पंचायत मेंबरांक एक्सप्लेन केला तो मॉल कसो काय ना ना पंचायत मेंबरांक एक्सप्लेन केला एक्झॅक्ट मॉल म्हणल्यार कितें येतलो तो गांवचे बरोबर आसा काय सरकाराचे बरोबर गांवांक जर बरें जाय जाल्यार पळय हांवें सांगलें पळय आतां 2 भाशेन लोक आसा कडक आसा कडेन जाय नाका आमी सांगलें लोकांक धर नाका लोकां वांगडा आसा लोकांक जाय जाल्यार लोकां वांगडा पंचायतीची ग्रामसभा असता एक सांगता पंचायतीची ग्रामसभा असता लोक तुमकां विशय म्हणटा जेन्ना इतले सांगता तुमी म्हटल्या पळय लोकांक नाका जाल्यार तुमी आसा जाल्यार झाले कशें तर तुमी म्हणटा तुमी पास केले केले पूण लोकांनी सांगलेलें न्हू तुमकां तें तुका सांगता मरे घेतली म्हणटा तुमी आमी रेजोल्युशन घेवन धाडले आमी फोर्टनायट मिटिंगेक लागून फायल आमी रिजेक्ट केली तेच सांगता तेजेन चॅलेंज डीजीडीसीन चॅलेंज केली खंय बिडिओन केली बिडिओसून मागीर डेप्युटी डायरेक्टरान गेली थंयसून आतां हो मॅटर आतां सब डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसा फाल्यां आतां डिस्कशन जातलें हेचेर जाल्यार लोक पंचायती कडेन कित्याक प्रोटेस्टाक जमता तुमी म्हणटा जर पंचायत लोकां वांगडा आसा जाल्यार हांव तुका तेच सांगता कितें आयज लोकांक दिसतालें कितें रिवोक करचें काय कित्याक पूण आयज हो जे आमी लायसन आमी दिवना न्हू बिडिओन दिला पूण लोकांक थोड्यांक खबर नासलें म्हणून लोक आयज तांकां लोकांक खबर आसली की आयज फोर्टनायट मिटींग आसा त्या निमतान लोक आयज जमलो म्हणजे आमकां प्रश्न करपाक बरें तेंची उत्तरां दिवपाक हे जे तूं आतां प्रेसाक सांगला ते सगळें सांगपाक इतले दिसता प्रोटेस्ट चलता त्या प्रोटेस्टरा फुड्यान तुमी कित्याक पावला पळय फावलें ना म्हणल्यार तुका तेंवूय सांगता आयज त्याला 14 दीस जाले विशय आयज जो प्रोटेस्ट बसलेले थंय आमचे पुजले लागले सांगता म्हटल्यार आमकां झाडांचेर लांबकयले आमकां बोर्ड करून हार घातले कितें ताका ते केले आमकां गाळी सवपाक लागले ना हांव सांगता गाळी सवना कितें आमचे आयज घरांनी पावले आमच्या नाका ते हांव सगळ्यांक ब्लेम करना थोडे आसा तेंच्यांनी लोकांनी गाळी सवली आमकां नाका ते उलयले तूं सांग म्हाका आतां ह्या विशयाचेर आमी थंय कशें वचूंक शकता तूं म्हाका सांग जो मनीस आमकां पुतडे थंय लासता आमकां झाडांचेर लोंबकयता आमकां आमचो बॅनर लोन करता हांव थंय वचोन बसोन ताळयो मारपाचे थंय हांवें ते मागीर केलं कितें ते तुमी कितले दीस 13 दीस जाले 14वे दीस कितें मिटींग पळय तेंच तुका सांगता मरे हांवें बाबा तूं गांवचे बरोबर आसा हय हांवें सांगलां मरे आयज की लोकांक आमी गांवाच्या भितर आसा व्हिडिओ हें आसा रायट आसा ते परमिशन दिवपाक अरे ते व्हिडिओ विचारपाचें तुमी परमिशन व्हिडिओन दिलें पंचायत कितें आसता पंचायत इज गांवची सुप्रीम तेच सांगता तुका सुप्रीम म्हणून त्या प्रमाणे आमी गांवांक नाका म्हणून आमी कॅलेंडर पडलें तिथे वयर व्हिडिओ गेले व्हिडिओसून डायरेक्ट पंचायतीन गेले डायरेक्ट पंचायत कोणा तुम्ही हय चॅलेंज केले आमी पंचायतीन चॅलेंज केले व्हिडिओन आमी कितें जालें मागीर तेच तुका सांगता मी डायरेक्टर पंचायतीन इश्यू केले व्हिडिओन लायसन दिली ती चॅलेंज केली आमी चॅलेंज करून आमी डायरेक्ट तेच्यानी इश्यू करपाक लागली तेच तुका सांगता मरे हांव आयज सांगलें मरे हांवें तुमी पयलें आसतलें मरे आयज प्रेस जाले आयज फोर्टनायट मिटींग सगळ्या लोकांक आमी सांगलें मरे कितें सांगपाक जाय तें आयज सकाळी मॉर्निंग आमची मिटींग करपाक जावन भायर पडला मरे खंय तरी तुमचे आनी लोकांचे कम्युनिकेशन खंय तरी कमी पडलें अशें दिसन तुमकां ना पळय कशें आहा इतलो प्रोटेस्ट करपाक पावपा नाशिल्ले कशें आहा थोडे राजकारणी गजाली आसा थोडे थोड्यांचे तुका थोडे आतां हांव तुका सांगता की तुका जाणा आसतलो हांव सांगपाची गरज ना तुमकां थोडे राजकारणी आसा म्हणजे कशें युनिटी मॉल म्हणजे राजकारण ना म्हणटा ना
हांव तुका म्हणटाले थोडे राजकारणी थोडे आपण एक प्रयत्न करता आसता त्या विशयाचेर आनीक वाडोवपाक लागून थोडे तशें आसतले. पूण सरपंच कशें आसा, तुम्ही म्हणले की तुम्ही त्या लोकांकडे वचपाक शकले ना कारण थंय तुमचे पुतळे आसले, पूण तुम्ही प्रेसामुखार येवन तरी एक स्टेटमेंट दिवचो आसलो, कारण इतले तेंप रावचे परस जर तुम्ही प्रेसामुखार येवन तुम्ही जर स्टेटमेंट दिल्लो की अशें आसा जाल्यार इतले दीस कित्याक गेले काय म्हणून तुमकां जर कितें आशिल्लें तेन्नाच जर तुम्ही क्लियर करता आशिल्ले जाल्यार इतले दीस रावचे पडचे नासले तांकां. पळय हांव तुका तेच सांगता मरे, पळय डिसिजन सरपंच घेना, बॉडी डिसिजन घेता कितें जाल्यार, आनी कोड ऑफ कंडक्ट निमतान काय आमकां फोर्टनायट मिटींग घेवपाक जाय ना. बाय दिल्ली मरे युनिटी मॉलाची शंकरान बाय दिल्ली म्हणटा न्ही तो. तेच तुका सांगता मरे, आमी आयज लागून आमी रावले कितें की आयज आमी फोर्टनायट मिटींग घेतली आनी आमी सगळे कितें आहा तें क्लियर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो आमकां तो कॉरस्पॉन्डन्स दिल्लो तेजेर विशय डिस्कशन आयज जालें. आनी आयज लोकांनी जे आमचे गांवकार भाव आसा तेंच्यांनी आयज बरोवन घातलेले की आमी आयज फोर्टनायटीक बसतले म्हणून, तेंकां आमी बसपाक लायले आनी 40 जाण बसलेले कशे आनी भायरूय लोक आसलो. त्या निमित्तान जे आमी फोर्टनायटीक डिसिजन घेतले पण तांकां सांगलें कितें सांगपाक जाय तें विशयाचेर जालें. मागीर परतून आमी भायर हांवें काबार धरून आमी भायर भायर दिली मरे. तुम्ही फाल्यां मिटिंगेक आसतले, सीएमान जी फाल्यां मिटींग आपयल्या तेका आसतले तुम्ही. पळय हांवें सांगलें लोकां वांगडा हांव आसा. युनिटी कोणाची युनिटी? युनिटी तुम्ही मॉल कोणाची तुम्ही फाल्यां unity मिटिंगेक करपाची? आसतले चारांची मिटींग कोणाची सरपंच तुम्ही फाल्यां मिटिंगेक आसतले जेन्ना ते प्रोटेस्ट करपी लोक आणि इवन ऑपोजिशन एमएलएन सुद्धा सीएमान म्हणल्यार या म्हणून तेन्ना तुम्ही आसतले. आयज तेच तुका सांगता मरे, आयज आमी जो विशय आसलो तो आमी डिस्कशन करपाक गेले दोतोरा कडेन, तो तर फाल्यां म्हणजे आपयता जाल्यार आमदार आसतलो, आमचो जिल्हा आसतलो, जर आमकां आपयता जाल्यार हांव लोकांक आपयला सीएमान लोकांक डिस्कशन करून लोकांक एक्सप्लेन करून कितें विशय आसा करून लोकांक जर कडेन नको तेंकां एक्सप्लेन करपाक. ओके तुवें पर्पल येता म्हटलं आपण लोकां वांगडा असं म्हणून हय. आणि लोकांच्या एक शंकराच्या आयज कितें जालें तें पयलें, सो तुमी शंकरा वांगडा ना अशें बी म्हणटा. पण शंकरा वांगडा हांवें म्हाजो स्टँड आमी तो सांगला, आमी हांवें शंकराक लागून तो सांगना, शंकरान आपलो व्यू तिने मांडला की सांगपा तिने सांगलेलें आसा, हांव ताका तेजे विशय सो हो तुजो इंडिव्हिज्युअल मत. पण हांवें तुका सांगलें बॉडीचें की ना आमी सांगल्यार हांवें ताका मागीर ताका बसून डिस्कशन केलें तेजेर आनी आमी पयलींच रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की एकलो सांगना. आमकां डॉक्युमेंटेशन आहा न्हू, केन्ना आमी धाडलेलें केन्ना रिजेक्ट केलेलें केन्ना खंय केलेलें हे डॉक्युमेंटेशन हांवें प्रेसाक लागून दिलेलें आहा मरे. आयज आमी सगळे प्रेसाक सांगला मरे. आणि शंकर तू आजून स्टेटमेंट सध्या हेत आसा की जावचो म्हणून तो आता कितें आता आमच्या पंचायत बोर्डात मिटींग करतले आता सरकारचे कितें स्टेटमेंट दिलं की जावचो म्हणून फेवरान म्हणलेलो. सो आयज पण तुवें युनिटी मॉल म्हटलो तो डिफरंट मॉल युनिटी मॉल सेम रे. केल्ल्या भशेन सो केला तुवें पळय शंकर बरोबर न्ही? तुवें युनिटी मॉल म्हटलो तो डिफरंट मॉल आणि वो युनिटी मॉल डिफरंट मॉल अशें म्हणटा अशें काय तो. म्हणूंक ना पण तुजो स्टेटमेंट खंयचो मॉलाक आसलो तो? लोकांक तिडोवन घालतालो मरे ते जे तुजो युनिटी मॉल म्हणटा पळय तो कसलो मॉल आशिल्लो? युनिटी म्हणून मॉल आता मॉल जितलेलो पण तू अजूनही व्यवहारान आसा काय ना? तुका मॉल येयल्लो जाय काय नाका? आमच्या लोकांक नाका तो आमकांय नाका, नो प्रॉब्लेम. ओके. सो तू स्टेटमेंट चेंज करता आयज अशें कितें जालें एक दिसान काय अशें एक दिसान कितें जालें की तुका स्टेटमेंट चेंज करचो पडलो? स्टेटमेंट चेंज नको करता हांव कितें म्हणटा तुमकां, लोक तर लोकांक अपोज करतालो, गव्हर्नमेंट कोण घेतलो न्ही, सरकार लोकांनी कितें सपोज करताले पळय तेन्ना तू ते जाय म्हणटालो. हय तूं लोकांक चिडयतालो तो व्हिडिओ काडून. पण ऍटलिस्ट म्हाका दिसलें खंय ना खंय येयलें की डेव्हलप जातलें, लोकांक जॉबा मेळटलें, तशें तें म्हजें म्हणणं आसलेलें. पण आयज ज्या भाशेन ट्युरिझम मिनिस्टरान एक्सप्लेन केला युनिटी मॉल कितें पळय तो, आर यू अवेअर सेम टायप कितें आशिल्लें तें? युनिटी मॉल युनिटी मॉल पयलींच सांगला तुमकां आमी लोकां वांगडा आसा सांगलें. तो आतां पळय तें तुमकां सांगलें मरे हांवें कशें ना हांवें केलें तो परतून तोच विशय तुम्ही अजूनही लोकां वांगडा आलेलो आयज लोक तुमच्या वांगडा आयलेलो मागीर तुम्ही अजूनही त्या स्टेटमेंटार आसा मेजॉरिटी आणि जो मायनॉरिटी म्हणून तुमचो एक स्टेटमेंट तांच्यांनी सारको लावन धरलेलो, त्या स्टेटमेंटार तुम्ही अजूनही ठाम आसा काय कशें कितें? ठाम आसा म्हणपाक अजूनही हांव म्हणटा की ते एक सेक्शन ऑफ पिपलूच आसा म्हणून अशें म्हाका दिसलें. कारण म्हज्या घरा जेन्ना ते आयले म्हाका दिसलें ते डिस्कशनाक आयला म्हज्या बरोबर म्हणून किंवा उलोवपाक आयल्या म्हणून, पण थंय आयली ती आनी आत्तां ह्या मिस्टरान म्हटलें की ते गाळी मारून आशिल्ले, पण म्हाका बुरश्यो गाळी मारून आनी बुरशे हे करून ती गेली. सो त्या टायमार हांवें डिसायड केलें की हांच्या बरोबर काय उलोवन काय जावचें ना, कारण तांकां उलोवपाक नाकाच आशिल्लें, तांकां डिस्कशन नाका आशिल्लें, तांकां फक्त आपलें मत म्हणजे ती आयली आपलें कितें सांगलें आनी गेली ती, आणि म्हाका काय उलोवपाकूच दिवना तेंच्यांनी. तुजें मत कितें आसा इतले दीस जाले इतले आयज सीएमान सांगला की फाल्यां तांकां आपयतले म्हणून, आपयला म्हणून कळ्ळें न्ही. तेन्ना हांवें विचारलेलें की आमी येवपाचें, आमकां म्हणलें म्हजें मत अशें आसा की जर हे जो युनिटी मॉल आसा तो जर आमच्या गांवांक फायदो आसा जाल्यार तो जरूर येवचो अशें म्हाका दिसता. कसलो फायदो गांवांक फायदो म्हणल्यार आतां ऑलरेडी तुमी आयकुना स्टेटमेंट सीएमान फायदो? स्टेटमेंट दिला की आमच्या गांवांत 1000 लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, आमच्या गांवांत कसल्यो
कसल्यो ते तो सांगतलो न्ही हांवें आतां तो सांगता तो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो न्ही दुसरे ते तुमकां खबर आसपाक जाय न्ही, 1000 लोकांक कसले काम मेळटलें जाल्यार व्हडलो प्रोजेक्ट सो दिसता. सो अशें आतांच ताणें स्टेटमेंट काडला की 1000 लोकांक जॉब्स मेळटले, टॅक्सीकारांक काम मेळटलें. सो ते जर सगळें जाता जाल्यार हातून रॉंग काय आसा अशें म्हाका दिसना की कोणाक जर जॉब मेळटा किंवा कोणाच्यो टॅक्स्यो चलता किंवा कोणाची कॅन्टिनां चलता त्या मॉलाक लागून युनिटी मॉल लागून जर हे सगळे बरे गोष्टी जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता ते अवश्य जावचे कशें. एनवायरमेंट अशें डिस्ट्रक्शन करून एनवायरमेंटाचं डिस्ट्रक्शन जावचें ना अशें सीएमान ना सांगलां. तुवें पळयलां वचून तें सगळें कत्तल केलं ना ते झाडांची ते खंयचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार ती झाडां मातशी कापचीच पडटा मातशी न्ही. कापच्यो म्हणजे सैमाचे म्हणजे फाल्यां हांव जर निसर्गाचें घर बांदतलें खंयी जाल्यार ते झाड कापूनच म्हाका घर बांदचें पडटलें न्ही. इको सेन्सिटिव्ह डिस्ट्रॅक्शन आ? जाता, इको सेन्सिटिव्ह डिस्ट्रॅक्शन जाता, वेटलँड बा कितें इशू म्हाका दिसना वेटलँडाक कितें हें जाता अशें थंय. तुका दिसना काय खबर तू म्हजे व्यू विचारता न्ही ते- 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 हांव. म्हजे पर्स्पेक्टीव सांगता हांव. फाल्यां हेजे डिसिजन घातले तुका आतां सीएमाक मेळ्ळे पळय आमचो विषय कितें आमी सांगपाक लोकांचेर जाय एफआयआर बिफायर बीन अशें कितें सांगलां. तशें काय सांगना आमी आमचेच लोक मरे ते तेंकां लोकांचेर कितें करपाक जाय. आमचोच लोक मरे आमचेच मरे आमी कितें करता आमी आमच्या साठी सांगला. आणि म्हाका एक उलोवचेंशें दिसता की आयज ज्या पद्दतीन त्या सगळ्या लोकांनी जो व्यवहार केला पळय, फिजिकल अटॅक जो जाला पळय आयज, ताजो हांव पूर्णपणे निशेध करता. त्यांनी येवचे आशिल्ले, आरामान आपले कितें ते मांडचे आशिल्ले आनी वचचे आशिल्ले.